ऑलरेडी आम्ही आमच्या पुलीस स्टेशनार जे आहा माड्डोळा आहा थंय आमी कळयलेलें आसा की टेनंट व्हेरिफिकेशन ते करा म्हणून. आनी ऑलरेडी आमचे PI सर जे आहा तेंच्यांनी ऑलरेडी केल्लेलें बी आसा चडशें. आनी जी चोरी जाल्या पळय ते तेंचेच घरा कडेन ते रावताले, तेंचेच रुमान रावताले. म्हणून म्हाका येदा खातीर दिसता की तेंकां ते खबर आशिल्लें की बाबा अमके कडेन आरमार आसा जावं तेजें कितें आसा, म्हणून तेणी ती चोरी करून तो पावलो. त्या टायमार कोण नाशिल्लो? ते टायमार बंद आशिल्लें घर आनी घरान कोणूच नाशिल्लो. रातची काय दिसाची गोश्ट ही, काल सकाळी सुमार. आनी म्हाका रोखडेच माड्डोळ पुलीस स्टेशनार कॉल येयले एक 2:30 सुमार. तेन्ना की अशें अशें जालां. तेन्ना आमचे जे पुलीस स्टाफ आहा जावं आमचे PI सर योगेश सावंत सर आहा हेंच्यांनी रोखडीच एक्शन घेतली आनी ताका रोखडोच धरलो. आतां ती सांगता ते प्रमाणे 4 ते 4.5 लाख अशें म्हणटा. ऑलरेडी तेजे कडेन थोडे जे गोल्ड कितें आसा तें मेळ्ळेलें आसा तेजे कडेन. सोडा कुणय हांगा सोमार दीस दनपारां एक चोरी जाली. सुचिता नायक यांच्या आईच्या घरान कोण नासतना चोरी जाली. कपाटांतले अंदाजे 4.5 लाख रुपयाचे भांगर चोरून येले आनी ह्या संबंधी माड्डोळ पुलीस स्टेशनार कंप्लेन जाली. माड्डोळ पुलीस स्टेशनाचे PI योगेश सावंत आनी ताच्या स्टाफांनी ह्या चोराक राती लेट पर्यंत धरलेलो आसा आनी ताका अरेस्ट केल्लो आसा. हो चोर आसा तो प्रदीप नायवैत. हो तेंच्याच भाड्याच्या रुमान घरान भाड्याच्या रुमान रावतालो आनी सद्या ताका आज सकाळी कोर्टान येल्लो आनी कोर्टान ताका 3 दीस पुलीस कस्टडीन दवरपाचो ऑर्डर पुलिसांक दिल्ली आसा. माड्डोळच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.